एकादशीचो कैवो. एकडे एका इलो आशिल्लो. एक दिसा एकादशी आशिल्ली. ते दिसा तो एक तळयें वचून चाव करून न्हाल्लो. एकादशी दिसा वरवां खाणां खावच्या नज्या. तें देखून तो वगळ कसलेंय फळ बी मेळटावे म्हूण सोदून गेल्लो. ताणें केळीं दिकिली. ताजेर एक केळ्यां घडाय आशिल्लो. ताजेरी एक केळें पिकून राबिल्लें. तें पिकल्लें केळें खावच्या जावन तो ते घडायेर वचून बसलो. ताणें त्या केळ्यार चोंच मारलेली. तें पिकल्लें केळें खाल्ला पडलें. तो भुंयचेर देंवलो आनीक केळें खावच्या गेल्लो. तवळी रेंवें पडलोलें काण्टो तागेल्या पांयां तोपलो. ताका सामकी दुखलें. चमकूंक जायना. तें देखून तो एक वैद्या दिकूं गेलो. कशी करून उब्बून वचून तो वैद्या थंय पावलो. वैद्या लागीं कांय दिसांक गेलें. वैद्या, म्हगेल्या पांयाक एक काण्टो तोपलो मू. म्हाका सामकी दुखता. तो काडूं सहाय कोरका. वैद्यान सांगलें, तूं एक कायरी कर. हांव तो काण्टो निकलावन दितां. तें खातीर तुवें हांगा वखद लावंका. दूर रानांत तूं एक वखदा फळां रूख आसा. ताजेर एक फळ पिकून राबलें आसा. तूं तें काडी आनी झोरून काण्टो लागल्या सायार सारय. तेशी कायलो फळ सोदून गेल्लो. ताका पिकल्लें फळ मेळ्ळें. तें झोरून लामच्या जावन तो एक बांयचेर वचून बसलो. झरयता फळ गडगडेन बांयत पडलें. आनी ती करतलो. रुखार वगळ पिकल्लें फळ ना. तें देखून बांयत देंवन कानातील वाटेना. तेशी तो फळ काडूं जावन बांयत देंवलो. भायर येयलो तो भांगराजान आसा. तो संतोशान का का करून उब्बून वता चोवन वगळ कायल्यांक अतिशय जाल्लो. हें कशें जाल्लें? काली पर्यान काळो काळो आशिल्लो तो आज भांगरा जावन उब्बून भोंवता. सक्तें ताका चोवन राबिली. वगळ कायल्याक ही भांगरा जावंका म्हूण दिसलें. ताणें वचून भांगरा कायल्या लागीं कायरी सगट निमगून मनाक गेलें. भांगरा जावंका म्हणलेल्या आशेन तोवूय तशी सगट करूंक भायर सरलो. एकादशी न्हय जाल्यार द्वादशीक न्हाण सगळें जावन तोवूय केळें सोदून गेल्लो. केळीर पिकल्लें केळें ना आशिल्लें. तें देखून ताणें एक हरवें केळें चोंची मारून खाल्ला घालें. आनी तें खावच्या म्हूण तो खाल्ला देंवलो. खाल्ला भोंवलेले तागेल्या पांयाक एक सरी काण्टो तोपना. तें देखून ताणें खंय सोदून एक काण्टो हाडलो आनी तो जाय म्हूण पांयां तोपिलो. मागीर दुखता म्हूण वैद्या दिकूं गेल्लो. वैद्याक अतिशय जाल्लो. आरे, कालिशी एक कायलो पांयां काण्टो तोपून येयलो मू. आज दुसरी एकल येयला. हें कशी? आयकून कायलो सांगता, तें कांय म्हाका कळना. म्हाका होग्यो वखद सांगून दी. इतें जावं म्हूण वैद्यान ताकाय रानांतूल फळ झोरून लावच्या सांगिलें. तो कायलो होग्गी रानांत गेलो. रुखारी पिकल्लें फळ ना आशिल्लें देखून हरवें फळ तुणटून काडलें आनीक एक परने बांयचेर वचून बसून फळ झोरूंच्या लागलो. जाल्यार फळ बांयत पडना. तें देखून ताणें तें धिंगूळ बांयत घालें. अय्यो, फळ बांयत पडलें म्हूण रोवन ताणें बांयत उडकी मारली. भांगरा जाल्लो आसतलो म्हूण लेकून भायर येयलो तो आस चिकलाचो. नाकांत, दोळ्यांत, कान्नांत, चोंचींत सगट चिकोल भोरून चिकलां पूर्ण तो एक लगेन घणयार जाल्लो. पाकांचेरी थापलो चिकोल कारण ताका सामकी उब्बूसेरी जायना. का करून रोवन कुंटून वच्चे कायल्याक चोवन सर्व कायल्यांनी पुप्पूय मारल्यो. अत्याग्रह केल्यार अशी फल.